the major issue that you want to bring forth? The major issue पळय इज अ सिंपल आमचे वास्को म्युनिसिपालिटी आसा पळय तेंच्यांनी रेजोल्युशन पास केल्लें सेईंग दॅट वील कम ऑन द रोड इफ द कोल इज नॉट स्टॉप कोल पोल्युशन ओके एंड तेजे रेजोल्युशन पास जालें द इश्यू वॉज रेड बाय वॉर्ड नंबर काउन्सिलर 5 दामोदर नायक ओके सपोर्टेड बाय अदर काउन्सिलर आनी ते सगळे मेळून एक ब्लेम केले MLA आमचे तो MLA हांव कांय सांगपाक शकना वेदर इज काँग्रेस ऑर इज अ BJP हांव ताका सांगपाक शकना बट गेम ब्लेम केले आनी तेणी इनिशिएटीव घेतले ओके सिन्स सगळे जाण भायर आयला तुमी एक इशू काडला सो वी टुगेदर वील गो टू MPA चेअरमॅन अँड वील डिस्कस अबाउट दीस सो सगळे डेट फिक्स जाले अपॉइंटमेंट फिक्स जाले सगळे जाले बट आमचे ते 8 MLA असले पळय तर एक्स MLAचे सपोर्टर आसा काउन्सिलर 8 काउन्सिलर आसा पळय ते एक्स MLAचे सपोर्ट आसा सो हेंच्यांनी कितें केलें ताका बायपास करून तेंच्यांनी मिटींग पयली घेतली आनी कितें डिस्कशन जालें टी कॉफी पिले कितें आसा आनी सांगलें की पब्लिकाक येवन की आमी इश्यू घेतले आनी चेअरमॅन विदीन 15 डेज आमकां रिजल्ट दितलो इन द फेवर ऑफ पब्लीक सो हे भायर जालें मागीर नेक्स्ट डे आमचो MLA अलॉंग विथ वन सिंगल काउन्सिलर गेलो सो तेजी स्ट्रेंथ तितले पावरफूल पळय तेजी स्ट्रेंथ तितले पावरफूल तो गेलो MP कडेन तें डिस्कस केलें तो बी रिजल्ट आयलो सांगलें म्हाका आमचे काउन्सिलरान बायपास केलें सो हांव एक काउन्सिलर घेवन भितर सरलो आनी आमकां MPA चेअरमॅनान सांगलां की वील कम विथ द गुड रिजल्ट भायर येवन एक दिसा गेम ब्लेम करपाक लागले हेंच्यांनी अशें केलें हेंच्यांनी फक्त च्या पिले कॉफी पिले ते म्हणटा तें अशें केलां आयज इतल्या वर्सां तूं बोंब मारतलो कांय करूं ना सो सडनली सो बोथ told the public that within 15 days we are getting a good result from the chairman. आज 2 महिने मागीर चेअरमॅन कितें करता खबर आसा तो पेपराचेर डिक्लेअर करता की 20 metric ton have increase of coal this year. सो आतां हेजेर क्वेश्चन मार्क येवपाक लागला हे इन्क्रीज करपाक गेल्ले काय डिक्रीज करपाक गेल्ले इन्क्रीज करपाक गेला तर सेटिंग केला तुम्ही डिक्रीज केला जाल्यार तुम्ही पब्लिकाक लागून फायट करता सो माझी गेम व्हेरी इजी आसा आणि सडनली तो दामोदर नायक एक सिनियर सिटीजनाक भायर काडटा घरासून आनी ताका सांगता की ना दामोदरान बरे इश्यू घेतला आमचे असले जाय काउन्सिलर अरे 2012 इश्यू चालू आसा 2012 पब्लीक फूल ना पब्लिकान आयज दाखयला BJP where you stand when you teach people will come with the result so हे फाटी तुम्ही चिंतून राहा की टोटल काउन्सिलर आसा पळय ते सिनियर काउन्सिलर आसा तांकां पब्लीक बॅकडोर दाखयतले आनी न्यू काउन्सिलर जातले हू कॅन वर्क फॉर द पब्लीक हू कॅन वर्क फॉर द वास्को हू कॅन वर्क फॉर द मुर्मुगांव आनी हू कॅन वर्क फॉर द दाबोलीम सो ताका लागून तुम्ही आतांच डिसायड करा की बाबा तुमकां फुडें रावपाक जाय काय नाका रावपाक जाय जाल्यार बरें काम करा पब्लिकाचे हितून काम करा ब्लेम करनाका सो हांव तेतलेंच म्हणटा की बाबा दीस MLA दीस 2 MLA प्लस आवर मोविंग मिनिस्टर हॅव टू टेक द इनिशिएटीव अबाउट वास्को नाजाल्यार तुमकां बॅकडोर दाखयतले आनी हे रिजल्ट स्टार्ट जाला फ्रॉम द सेंट्रल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शनाक BJP गेटिंग सेटबॅक सो हे तुमकां फुडें एक हे आसा की तुमकां आवाज येता की पब्लीक फेडअप जाला तुमचे आयकून रेजोल्युशन बी हे सगळे एवरी टायम म्हणटा फंड्स ना फंड्स खूब आसा तुमकां क्रिएट करपाक कळना फंड्स नजीक बाब बेसिकली आता तुम्ही जस्ट सांगला की पब्लिकान एक बॅकडोर दाखयलो BJP इन दी पास्ट लॉट ऑफ टाइम्स दे आर सेइंग दॅट खंय तरी अदानी जावं JSW जावं हे सगळे मोदीचे चमचे म्हणटाले पयलीं सो आता तुमचो एक नवो MP आयला सो विल यू टेक अप दिस इश्यू विथ हिम एंड रिक्वेस्ट हिम टू 100% इफ ही बॅक आउट ऑल्सो विल बी गोइंग अगेन्स्ट हिम when he promised the people of Goa that he will take a issue of all the things which have raised before the election and if he don't do we are the first person to go and attack him see तो कोण बी असो तो काँग्रेस असो BJP असो बट तुम्ही यू आर द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ अ पब्लिक तुम्ही पब्लिक लागून काम करा तुम्ही गोव्याक लागून काम करा तुम्ही इंडियाक लागून काम करा तुम्ही पैशाक लागून काम करनाका तुम्ही चिंता की पार्लिमेंट पावला की लॉट्स ऑफ बॅग्स विल कम टू मी नो द पब्लिक इज देयर पब्लिक इज सायलेंट किलर सगळ्यात सायलेंट किलर पब्लिक आणि हे फाटी सायलेंट वोटिंगान हॅव गिवन द रिजल्ट टू द BJP
What is the basic demand? म्हणजे what is आता तू प्रेस कॉन्फरन्स घेतला you have spoken about की core issue clear झाला ना. So what is your demand? Will you be writing मोर्चा, protest, anything in your सी mind? मोर्चा सी हांव तुका एक सांगता आमचे पब्लीक आमकां सपोर्ट केला न्हू आमी फाल्यां मोर्चा करपाक शकता वन मॅन कॅनॉट डू एनीथींग वी वॉन्ट पब्लीक सपोर्ट इफ पब्लीक फील्स बाबा वॉट नजीर इज स्पीकिंग इज करेक्ट 100% they will support me. If not, then I have to fight alone without any morcha. Whatever I can do, I will do till end. Nadir Bab, one more question that I wanted to ask you. म्हणजे आता केन्ना कितें जाता मेनी अ टायम्स MLAs or they are changing their stand. तांचें म्हणणें आसा की जायते लोक एमपीटीन कामाक आहा ताका लागून समटायम द पोर्ट हॅज टू सर्वायव. सो एनदर क्वेश्चन विच आय वॉन्ट टू आस्क यू आर यू अगेन्स्ट द कोल हँडलिंग और अगेन्स्ट द पोल्युशन और यू वॉन्ट मेजर्स टू बी टेकन. सो ताजेर तुजें कितें म्हणणें आहा? हांव हे म्हाजो तुमचो क्वेश्चन म्हाजे कलिगाक पास करपाक शकता ओके ही इज ऑल्सो इज प्रिपेर्ड फॉर दॅट. See, you have rightly said that there are many locals आणि भायलेय काम करता आमची त्यांची पोटार मारपाचें ना. द मेन इश्यू इज जे पळय काम करता तेच सीक आसा. तुमी एकान्नी तर प्लांटार वचत कोलाच्या इवन ते काम करता तांकां कांयच सिक्युरिटी ना. तुमकां याद आसतलें आय डोंट नो हांवें पळयलां जेन्ना मीन हँडल करतालीं तेन्ना भंयांक ते मास्क दिताले आनी गॉगल्स आसताले सो दॅट दे इनहेल लिस्ट pollution. Why get dirty cargo? Get better cargo, get clean cargo. Instead of sending the granites to Mangalore and other ports, get it over here. Training ते इथून धाडा तुम्ही कोण स्टॉप करना ती कोणाची जावं. आय एम नॉट टेकिंग एनी नेम ऑफ द कॉर्पोरेट हाऊस बट यू ट्राय टू गेट ग्रीन कार्गो. पयलीं तांदूळ येताले साखर येताली लॉट ऑफ टिंबर इज गेटिंग एक्सपोर्टेड. डू इट कोणाचें पोट वचपाचें ना. So get clean cargo. Don't choke us with this black dust. A day will come, there will be a black revolution as there was a green revolution. It will start from Vasco and it will be harmful for everyone. Once the people get up, I म्हणटा न्ही गोंयकार सुसेगाद म्हणून एक पाट गोंयकार उठल्यार गोंयकार मागीर परतून बसना. Alvin Bab, you are a social activist, senior journalist also in the past. Now there is news coming that the port is planning to build a dome and all that. Do you think that will suffice? पळय ही डोम म्हणटा ती म्हाजी टायमार नाव आय लेफ्ट जर्नलिझम अरावंड 7-8 years बॅक त्याची पयलीं ती प्रपोजल आशिल्ली. डोम जालो डोम धूम जालो रेड्डी बांदला बट देर ऑल्सो द पोल्युशन इज एस्केपिंग. डोम बांदून तें जायना तें बांदून तो पोल्युशन भायर सरता तें कंट्रोल जावपाक जाय. इफ दे कॅन डू इट फायन बट देन जे वॅगनी वयता अरावंड 60-70 वॅगन्स थ्रू आउट गोवा तें पोल्युशन कशें कंट्रोल करतले तें सांग. डोम इज नॉट ओन्ली हियर इट इज नॉट ओन्ली फॉर वास्को कार. वास्को सावन कांसाल वयता कांसाल सावन मडगांव वयता मडगांव सावंड्डे सगळे लायनीन ते वचत रावता. सो तांकां कोण सर्वायव करतलो. Alvin Bab, now the port is going into like cruise tourism and all. You think that is better instead of 100 times better. See, cruise terminal जालें काय ना ट्युरिस्ट सिटीन येतले देर विल बी अ हायक इन इकॉनॉमी. ते पयशे मोडटले बारीक कोण गाड्यावाला तो 4 पयशे मोडटलो. आय गिव यू वन एक्झाम्पल. जेन्ना प्रॉस्टिट्यूशन चलतालें जेन्ना ती गांवांत वयतालीं न्ही that time the market used to be full of them purchases. साडी म्हण नाका आर्टिफिशियल गोल्ड सगळे ते व्हरतात. सो देर वॉज अ rotation of money. I'm not prostitution was good, but that's how if the tourists come down, there'll be rotation of money, and everyone will be okay with it. भाई आपने बोला कि यहाँ पे जो एमएलए और काउंसिलर गए थे वो लोग का क्या इंटेंशन था? बिकॉज अब सी तेंचेर कितें केलें ते मिटींग केल्या चेअरमॅना कडेन कावन्सिलरांनी सडनली यांच्या कॉन्फिडन्सान कावन्सिलराच्या कॉन्फिडन्सान आनी MLAच्या कॉन्फिडन्सान MP चेअरमॅनान सडनली 20 metric tons इन्क्रीज केले. सो तुजो रिस्पॉन्स तूच चिंत की हेंच्यांनी कित्याक लागून. सो बेनिफीट ना तूं इन्क्रीज कर आमी तुका बॅकींग करता इतलेंच तेंचें इंटेंशन आसलें आनी कांय ना. नदीर भाई तू कितें म्हणटा 25 कावन्सिलर आर जे MLA म्हणटा तेजे एक्टर तेंचे ते आयकना जाल्यार आयज आमची म्युनिसिपालिटी इतले सिस्टमॅटीक चलपाक शकता खबर आसा. इतले सिस्टमॅटीक. अरे तुमी MLA कॅबिनान आपय आनी सांग बाबा नो दीस इम्प्लिमेंट करा आमचे ऑक्ट्राय आमकां दिया
आमचे रिकवरी आसा पळय ते तुमी पॉलिटिक्स आमी करता, आमी रिकवरी करता. पूट अ सिस्टम इन द रिकवरी. आयज तेंच्यांनी BPCL न्हू हेजे सेटलमेंट 1 टाइम सेटलमेंट 54 CRसून तेंच्यांनी 12 CR हाडला. कोणाचे पयशे गेले रे? HPCL कोणाचे पयशे गेले? आमचे पब्लिकाचे मरे, एक्सचेकराचे मरे. सो आयज माझे एक 1 लाख ड्यू आसा, ते म्हाका 1 टाइम सेटलमेंट 50,000 करतले कॉमन मॅनाक. कॉमन मॅनाक हे करतले ते 1 टाइम सेटलमेंट ना. आमकां लॉक मारतले, आमकां हे करतले, सगळे करतले. व्हडले व्हडले कंपनी आसा पळय तांकां बेनिफीट कोणाक बेनिफीट जाता ते. सो प्लीज म्हाका दिसता की आमचे सिस्टम सारकें ना. वी हॅव टू पुट द सिस्टम अँड फॉर पुटिंग द सिस्टम द पब्लीक शूड कम आउट. पब्लीक शूड टू द ओल्ड फेसीस ऑफ म्युन्सिपल कावन्सिलराक भायर मारपा जाय, तरी आमची म्युन्सिपालिटी सुदरतले. आता हे चेअरमॅनाक जे मेळोवपाक गेले जे कावन्सिलर जो MLA ते आपणाच्या बेनिफिटाक गेले अशें म्हणटात. 100%. द सून ऑफ द मिटींग द इन्क्रीज इन द कोल 20 metric tons. सो तेजेर कित्याक आवाज करून हांच्यांनी? इट वॉज ऑन द पेपर. द MPA chairman have declared on the paper, Baba, this time we have increased for 20 metric tons additional to the previous one. आता तू कितें म्हणटा? तू म्हणटा की म्युन्सिपालिटी सगळें रेजोल्युशन घेता. हा. रेजोल्युशन चड आता तुझं कितें म्हणटा? रेजोल्युशन फक्त आमी म्हाका खूब येना की फूल गोंय मरे लोक आमकां म्हणटात तुमचे वास्कोचे रेजोल्युशनाक सल्यूट करपाचे. एवरी टायम रेजोल्युशन इम्प्लिमेंट काय ना. इम्प्लिमेंट ना ते तयार करून मागीर डस्टबिनात. म्हाका दिसता आमची म्युन्सिपालिटी आसा पळय एक कॅबीन फक्त रेजोल्युशनान आसतले. बेश्टे गिव अप करचे. दाखय मरे एक प्रूफ करून दाखय तुम्ही इम्प्लिमेंट केला म्हणून. So what message you want to send to Vasco आता? People of Vasco. पब्लीक भायर सरपा जाय, पब्लिकान न्यू फेस दिवपा जाय, पब्लिकान कोण काम करता. सी पब्लिकान ही चिंतपा जाय हो न्यू फेस हो कांय करचो ना. तेजे कडेन काम करपाक खूब उमेद आसा. पब्लिकान तेका इलेक्ट करपा जाय आनी पूट अ कंडिशन से दॅट ना तूं कितें करलो ना जाल्यार आमी तुजे घरा कडेन पावतले. पूट दॅट कंडिशन टू द कावन्सिलर. नजीर भाई तू म्हणले 25 काउन्सिलर भितर समज एक काउन्सिलर नंतर 200 लोक हाडले जाल्यार कितले जातलो? हंगामा जातलो मरे, हंगामा जातलो. फूल MPT का सिच्युएशन चेंज करपाक पडटलें. गोवा गव्हर्मेंटाक आमकां इम्प्लिमेंटेशन करपाक पडटलें.